म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमकां कितेंय करूंक जाय जाल्यार थोडी शक्ती तातूंत घालची पडटा. आनी एक मोटर पयलीं सुरवातेक स्टार्ट केलें म्हणटोर मागीर तें आपशींच धांवता. ते भाशेन आमचें जिवीत. एक फावटी सकाळीं उठलीं की ना मागीर स्टार्ट केलें सगळें, मागीर वेता सगळें सांज पुऱ्याक. पूण आतां कितें जाता, तितलें सोंपें न्हय. त्योच वस्तू करूंक सोंप्यो म्हूण न्हय, पूण नव्यो तर वस्तू आमकां बोगोर बोगोर करच्यो पडटा जाल्यार आमकां नवी शक्ती जाय. आनी हांगसर आमकां देव आपली शक्ती दिता. तो प्रमाणीक आनी आमकां तो प्रमाणिकाचो रस्तो तयार करता म्हणून पयल्या वाचपान सांगलां. तो घोटाय आनी तो आमकां घोटाय दिता. तर आमी ताचेर पातयेवन रावंक जाय. पातयेता हांव, पूण त्या वेळार जेन्ना आमी वावर कोत्ता तेन्ना पूर्णपणी ताका एकवटून आमी तें करिना. आमचे वस्तूंनी कोत्ता तेन्ना आमी कश्टांक लागता, तेन्ना आमकां हें चड लागता. पळयात, एक अस्तोरी, तिका सकाळीं उठून कितलो वावर करचो पडटा, सगळें ती कोत्ता. पूण केन्ना केन्नाय ती बेजारूय जाता. हांव सगळें कोत्ता, बाकीचीं कोणूच कांय करिना, भुरगीं ना म्हूण गोरकार, आनी भाशेन केन्नाय ती बेजार जाता. कित्याक तिकाच करचें पडटा. तें केन्ना जाता, जेन्ना तो मोग आमचे सगळे उणो जाता आनी आपल्यापणांत आमी जियेता तेन्ना आमी ते भाशेन तक्रार करूंक लागता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजू पळयात कसो ल्हानवीक आनी दलोप काळजाचो. जेन्ना आमी ही मनोस्थिती पत्करता तेन्ना देव जो आमचे सगळे आसा तो आमचे बरोबर वावरूंक लागता. आनी सदांच ते भाशेन आसा तें. पूण आमी कितें समजता, आमी कोत्ता म्हणून. तर आमी जितली ताका एकवटून वावर करूंक लागतले तेन्ना आमकां उर्बा येतली तें काम बरे भाशेन करचें. ताका लागून तो म्हणटा, म्हजें जूं सोंपें आनी वावूंक हळू म्हजें ओजें. तो सगळें करता आमचें सगळें. तर हें अशें आमच्या जिवितान घडटा. आयज कमिलो दे लेलीस हाचें फेस्त आमी समोरुंकता. वो एक 1550 वर्सां ताचें जल्म जालो आनी मेलो मागीर 1514 वर्सां, 1614 वर्सां, 64 वर्सां तो जियेलो. बऱ्या घराण्यांतलो आसलेलो, पूण ताका म्हणलें तूं गॅम्बलींग खेळपाची आवड आसलेली आनी ते भाशेन ताणें सगळेंच आपलें ओगडायलें. ताचे पांयाक घाव जाल्लो, तो पेकाच ना जालो आनी तो सदांच कुंटोंक कहो लागलो. कित्याक त्या गायाक लागून घाव जालो म्हणून तो फौजीन आसलेलो तें सोडलें. हॉस्पिटलान गेल्या उपरांत ओतून तें गॅम्बलींग स्टार्ट केलें. ताका भायर उडयलो थंयसरलो हॉस्पिटलांतलोच. मागीर तो बरो जालो आनी ताणें येवजिलें की हांवें आतां हे भाशेन करूंक फावना. आनी 26व्या वर्सा ताणें ओतून हॉस्पिटलान येवन वावर करूंक लागलो. पूण हे पाटी इतलो तो शिंतीदान आनी मोगान वावर कोत्तालो की रोखडोच ताका ताचो वडील कसो मानून घेवंक लागले. इतलो बरो करतालो. न्हयच तांचे पासत तो परमोस कोत्तालो, पूण तांचें ओदमीकूय जिवीत तो बरे भाशेन सांबाळटालो आनी तांकां बरी बरी दिशा दितालो. ताका खूब दुयेंसां जालीं, पूण ताणें हो वार केन्नाच सोडलो ना. आनी कोत्ता कोत्ता ताचे बरोबर आनिकूय सांगाती आयले आनी ताणें एक धाकली संस्था स्टार्ट केली, सर्वंट्स ऑफ द सीक हे भाशेन. आनी तांकां कमिलिसूय म्हणटाले. पूण ताचो स्पिरिच्युअल ऑत्मीक गुरू फिलीप नेरी आसलेलो आनी फिलीप नेरीचें तो आयकून अदीक आनी अदीक आपलें जिवीत जेजूच्या एकवटान सादतालो आनी हे भाशेन ताचें सगळें घडलें. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो,
जितली आमी आयज आयकलां त्या प्रमाणे जेजूचे आमचें सगळें दवरूंक लागता तितलो तो आमकां बरो करूंक लागता आनी आतांचें बरेंपण आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान दुसऱ्यांक अणभवूंक मेळटा. आमी आमच्या हात अशें जोडया. ह्या वेळार आमचें जिवीत सगळेंच जेजूच्या ताब्यांत करया. प्रत्येक सुस्कार सोडटना भितरल्यान आसा तितलें आमचें चिंतना भावना चाल जेजूच्या नांवान भायर काडून ताचेर दवरया आनी तो आमकां सुटका दितलो आनी ताचें बरेंपण आमचें सगळें अदीक आनी अदीक भरून काडटलो आनी ताच्या बरेपणांत दुसऱ्यांक बरेपण रोखडेंच फावो जातलें.